नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. पणजे स्मार्ट सिटीत पोरण्या आबकारी मुख्यालया लागसार परतून सापडले गांजाचे रोप. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून केलो पंचनामो. रोप घेतले ताब्यांत. केरये खाणेपार जाल्या स्वय अपघातात दादल्याक उपचारा वेळार जीएमसीत मरण. गोरवाक वाटोवपाच्या नादात वगडायलो जीव. राज्यात पावसाची दुमशणां सुरूच. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या पावसान वेगवेगळ्या वाठारांत कोसळ्ळी झाडां. कांय कडेन झाडां पडून कोसळ्ळे लायटीचे खांबे. आसगांव आग्नेल कॉलेजीच्या रस्त्याकडेन रिक्षेन घेतलो पेट. रिक्षा बंद पडली म्हणून देंवलो आनी सुदैवान वाटावलो. मात रिक्षेचे उज्यांत लासून बरेच लुकसाण. मडगांव वीज खात्याचे डिव्हिजन 4तले कर्मचारी पाळीनात. वेळाचे बंधन. कर्मचाऱ्यांचो चल्ला सुशेगाद कारभार. लोकांच्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो काय? उपरासला प्रस्न. खासा रिपोर्ट. रियोळ मतदारसंघात बेतकी खांडोळा पंचायतीच्या उपसरपंचाचेर अविश्वास थाराव दाखल. यान पयलीं गावडे समर्थक सरपंचा आड अविश्वास थाराव केल्लो दाखल. आता पळयत खबरो विस्तारान. पणजे स्मार्ट सिटीत पोरण्या अबकारी मुख्यालया लागसार परतून गांजाचे रोप सापडले. हे रोप हांगा पावले कशें ते कळपाक मार्ग ना. पुलिसांनी येवन पंचनामो केलो आनी हे गांजाचे रोप सध्या ताब्यात घेतला. पणजेच्या पोरण्या अबकारी मुख्यालया लागसार परतून गांजाचे रोप सापडले. फाटल्या दिसांनी पणजेच्या सांतिनेज वाठारांतल्या पार्किंग सुवातेर अशीच गांजाची रोपां सापडिल्ली. आता ही रोपां कोण मुद्दम लायता काय ती आपुणूच किल्लून येता हे कळपाक मार्ग ना. हे विशीं पुलिसांक कळटाच पुलिसांनी येवन ह्या रोपाचो पंचनामो केलो आनी हे गांजाचे रोप ताब्यात घेतले. सध्या आमी आसा ती ओल्ड एक्साइज हेडक्वॉर्टर जे आसा थंयसर आसा आनी तुमी पयलीं जे झाड पळयले ते बेश्टे अशें झाड न्ही तर गांजाचें झाड जे आसा तें सद्या हांगासर म्हणजे सांपडलेलें आसा. आनी आमी पळयलें जाल्यार फाटले कांय म्हयने जाल्यार आमी अशेंच झाडां जी आसा ती सांतिनीज हांगासर सुद्दां आमी तुमकां म्हणजे तुमच्या मुखार हाडलेली. त्याच बरोबर काकुलो मॉल आसा थंयसर सुद्दां आयलेली. जाल्यार वेगवेगळ्या पणजेंतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां गांजाची झाडां पळोवपाक मेळिल्लीं आनी ताचे उपरांत नार्कोटीक सेल जे आसा तांच्यांनी येवन ताची पळोवणी सुद्दां केलेली. जाल्यार आतां जर पळयलें जाल्यार आमकां हे एक्साइज ओल्ड हेडक्वॉर्टर जे आसा थंयसर म्हणजे हांगासर बारीक बारीक शॉपां आसा. त्या शॉपांच्या मुखार म्हणजे CCPन जी हांगासर तुमी पळोवंक शकता वेगवेगळी जी झाडां लायल्या त्या झाडांनी हांगासर सद्या आतां एक गांजाचें झाड सांपडलेलें आसा. पणजेन जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां वेगवेगळे गांजाची झाडां म्हणजे सांपडटात. हाचो अर्थ म्हणजे पणजेकारांनी कितें समजपाचो, लोकांनी कितें समजपाचो हे लोकांनी ताका म्हणजे एक आकार दिवपाक जाय. आनी सद्याच्या घडयेक जर आमी पळयलें जाल्यार हे तुमी पळोवपाक शकता हे जे गांजाचें झाड आसा आनी ताका सारकी 5 म्हणजे अशें पाकळ्यांचे जे झाड आसता तेकाच आमी गांजाचें झाड म्हणटा. आनी हेच जर आमी पळयलें जाल्यार हांकां सारकी 5 पाकळ्यांचे हे जे आसा ते झाड आसा. आनी हाचेर एक मागणी जाता ती म्हटल्यार हांगासरले जे लोक आसा तांचे कडल्यान आमकां कळीत केलें तांच्यांनी तेन्ना की जे पार्किंग म्हणजे जे हांगासर पार्किंग पळोवपा खातीर जे हे आसतात मनीस आसता तांच्यांनी तांकां म्हणजे कळीत करूंक नासलें पयलीं. कारण तांकां भंय दिसतालो खंय की सांगपाक. पूण जेन्ना एका मनशांनी हांगासर पळयलें तेन्ना तांकां कळ्ळें. जाल्यार एक मागणी जाता ती म्हटल्यार नार्कोटीक सेलान हांगासर येवन हाची पळोवणी करची अशी लोकांची मागणी जाता. कारण म्हटल्यार पणजेन वेगवेगळे कडेन आमकां असलेच म्हणजे गांजाची झाडां पळोवपाक मेळटात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्विता. मंगळारा सकाळीं केरये खाणेपार जाल्ल्या स्वय अपघातांत नुशी नायक ह्या तरवळे शिरोडेच्या दादल्याक मरण आयलें. मेल्या म्हायती प्रमाण गोरवांक वाटोवपाक गेल्ले कडेन दुचाकी वयल्यान पडून ताका तकलेक दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर गोमेकोन दाखल केलो. पूण उपचारा वेळारूच ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा.
खांडेपार हांगासरल्या नॅशनल हायवेचेर एक्सिडेंटाची जे सत्र आसा ते सुरूच आसा. आज सकाळी जो शिरोडेच्यान धारबांदोडा एरियेन वयतालो नुशी नायक हो स्कुटर घेवन वयतना हांगा गोरवांक वाचोवपाचे धक्को वाचोवपाच्या कारणान जमनीर पडून इंजर्ड जालो. हेड इंजरी जाल्ल्या कारणान ताका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान GMCक रिफर केलो. पूण GMCक ट्रिटमेंट चालू आसतना ताजे आतां दनपाराक तेजें डेड जालें म्हणून डॉक्टरांनी डिक्लेअर केल्लें आसा. फोंडा पुलिसांनी हांगा पंचनामा केल्लो आसा. पूण गेल्या कांय दिसां पासून हांगा रस्त्यार एक्सिडेंट गोरवां खातीर वाडत आसा. 2 दीस पयलींच संजीवनी कारखान्या फुडले वटेन त्या रस्त्यार कारीचो धक्को बसून 4 गोरवां मेल्लीं. तेजे नंतर हो आयज दुसरो एक्सिडेंट जाल्लो आसा. सो अशे एक्सिडेंट ह्या रस्त्यार गोरवांक लागून जायत आसात आनी गोरवांचेर कांयच कंट्रोल ना म्हणून लोक सरकाराक दोश दीत आसा. सरकारान ह्या रस्त्या वयल्या गोरवांचेर दखल घेवची अशी मागणी खांडेपारचे तशेंच फोंडेचे लोक करीत आसा. खांडेपारच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश शारी. राज्यात सध्या पावसाची तुमशण आज सुरूच आसा. मंगळारा सकाळी वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या पावसाक लागून वेगवेगळ्या वाठारांत झाडांची पडझड जाली. 69 आंब्याचें झाड घरार तशेंच कार आनी दुचाकीचेर पडिल्ल्यान लाखांचें लुकसाण जालें. दुसरे वटेन सोनारबाग उसगांव वाठारांत झाड पडिल्ल्यान 3 लायटीचे खांबे कोसळ्ळे. सुदैवान कोणाकच जिवीतहानी जावना. सकाळी जेन्ना वारें आयलें 6:15 दरम्यान शेजाऱ्याचो आंबो बरो व्हडलो आंबो आसा तो कॉलॅप्स जावन आमच्या घराचेर पडलो. वर स्लॅब डॅमेज जाला, हेर इज टोटली डॅमेज आनी कार आहा भितर, कार इज ऑल्सो टोटली डॅमेज. आनी आतां फायर ब्रिगेड आय वूड लायक टू थँक फायर ब्रिगेड प्रॉम्प्टली येवन तेंच्यांनी सगळें क्लियर केलें. फूल हांगा आमच्या कारान सगळें ब्लॉक जाल्लें, कांय भायर सरूंक मेळनासलें, भितर सरूंक मेळना. कांय कळना एस्टिमेट कितें जायत म्हणून. गाडयेचो सोडलोच जाल्यार म्हाका दिसता तो 4-5 लाखा कडेन तरी बाकीचो खर्च आसतलो. लायटीकारांक फोन केलो. लायटीकारांक फोन करतकीर लायटीकारांक फोन करून मागीर लायटीकारान जैन फोन घेयलो. जैन समतेच सांगलें आपण लायटीकारांक धाडटा म्हणून. मागीर ही फायर फोर्साक फोन केलो. समतो रोखडोच फायर फोर्साक फोन केलो. फायर फोर्सान रोखडेच कॉल घेयले. रोखडेच फायर फोर्सान क्लियर केलें. पूण मातसो टायम जालो. इस्कॉला भुरगीं उरले आनी कामाचे भुरगे ना. लायट अर्द्यांक ना, आमकांच आहा. अर्दी लायट चालू केली, वायरी कट केली. 8 दीस म्हणल्यार जातले. हय 8 दीस भरल्यान जातले. बाग उजगांव हांगा आज सकाळी 6:30 वरांचेर जो वारो येयलो त्यातून एक झाड वायरीचेर कोसळ्ळें आनी 3 खांबे लायटीचे खांबे कोसळ्ळे आनी ताका लागून ट्रान्सपोर्टेशन बंद जालो. फोंडा फायर स्टेशनाचे स्टाफान रोखडेच हांगा येवन जे काम झाड सायडीन काडलें आनी आतां रस्तो क्लियर केल्ले आसा. रस्तो ब्लॉक जाल्ल्या कारणान कांय स्टुडंट जे सकाळ फुडें इस्कॉला वचपाचे ते अडकून पडले. तशेंच कामगार वर्गूय बी अडकून पडले. उदगांवच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश चारी. आसगांव आग्नेल कॉलेजीच्या रस्त्या कडेन रिक्षेन अचकीत पेट घेतलो. सुदैवान त्याच वेळार रिक्षेंतल्यान ड्रायव्हर देविल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण रिक्षा घेवन रस्त्या वयल्यान वता आसतना वाटेर बंद पडली. ते पळोवपाक ड्रायव्हर देवलो आनी तेन्नाच रिक्षेन पेट घेतलो. ह्या पुराय घडणुकेंत रिक्षेचो उजान लासून बरेंच लुकसाण जालां. अरे हांव भाडे हाडूंक वयताले ते आग्नेल कॉलेजी कडेन पावलो आनी गाडी बंद पडली. गेटी कडेन गाडी बंद पडली म्हणून हांवें गाडी तशीच फुडें घेतली आनी म्हटलें कितें जालें. लायट फुडें पयलीं मिटरान पयलें लायट बीन सगळी पेट्टा. लायट पेट्टा तशी हांवें तशीच गाडी घेतली, सायडीक घेतली. परत स्टार्ट जायनाली गाडी ती.
आनी हांव फाटल्यान देंवन उगडूंक पळयता जाल्यार फाटल्यान सगळें उदक पेट्टा ओके गाडयेन पॅसेंजर असले कोण ना गाडीन हांव भाडें हाडूंक वयतालो हाडूंक वयतालो हय. गाडयेन कोण नासलो कोण ना फक्त गाडी- हाडूंक वयतालो अशी देवटेक बंद पडली आणि डायरेक्ट ते बंद पडले आनी Direct डायरेक्ट फक्त हें ते फाटल्यान कितें हांव म्हणलें बंद पडला म्हणून हांव देंवलो नाजाल्यार म्हणल्यार ते पेट्टा ते म्हाका सुद्दां खबर ना की कितें जालां ते फाटल्यान. मडगावच्या वीज खात्याचे डिव्हिजन 4चे कर्मचारी वेळाचे बंधन पाळिनात. सोमाराक ऑफिसांत गेल्ले कडेन कर्मचाऱ्यांचो उणाव दिसून आयलो. ह्या सुशेगाद कारभाराक लागून लोकांच्यो समस्या कश्यो काय सुटाव्यो जातल्यो हो महत्वाचो प्रस्न. पळोवया खासा रिपोर्ट. हे मडगावचे वीज खात्याचे डिव्हिजन 4 ऑफिस. हांगा सकाळच्या 9:30 वरांचेर कामाक सुरवात जाता. मात गोमंतक टीव्हीचो प्रतिनिधी जेन्ना सोमारा सकाळच्या 10:05 सुमाराक थंय पावलो तेन्ना ह्या ऑफिसांत कर्मचाऱ्यांचो बरोच उणाव दिसून आयलो. हे अशें चित्र आशिल्लें. चडश्यो खुर्च्यो ह्यो रित्यो आशिल्ल्यो. थंय ऑफिसर नाशिल्लो. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चडशे कर्मचारी खंय 10:30 ते 11च्या मजगती ऑफिसांत येतात. हे अशेंच जर चलत रावलें तर लोकांच्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो काय हो महत्वाचो प्रश्न. बेशिस्त वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक शिस्त येवपा खातीर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर आणि केन्ना तरी ह्या कार्यालयात अचकीत भेट दिवची अशी मागणी लोक करतात. म्हाका अशें लोकांनी सांगलें की हांगा 9:30 एक्चुअली तेंगे काम पूण 9:30, 10, 11 जाता कोणूय थंय आसनात आनी मोस्टली चड करून डिव्हिजन 4 हें आमकां मडगांवाक पडटा आनी हांगा जायतें काम आसता पूण ती येता 9:30 म्हणल्यार आतां 10, 10:30 पासून तेंगे काम चालू जायना. हेतून गव्हर्मेंटान लक्ष दिचें. पयर आमचे ऑनरेबल राणे हेल्थ मिनिस्टरान तो सडनली विजीट दिता खंय अशें जावपा जाय. प्रत्येक आमदारान खंय वचून न्ही विजीट दिवपा जाय टच करून तेन्ना पळोवपा जाय बाबा कशें हें चलता हें. सगळ्या आमदारांनी हो प्रिंसिपल पाळपा जाय एक्चुअली. ते येता सुशेगाद बसता मागीर लंच जाता आनी अशें करून ते सगळे धळमळीत जाल्ले आहा थंय. जायते लोकांले म्हाका फोन येताले पण आज एक्चुअली हांव गेल्लो थंय वयर पयल्या तो जेई ना म्हणटा खंय गेल्लो म्हणटा म्हाका तें काम आशिल्लें आनीक अशें प्रॉब्लेम आहा ते बाब सुदीन ढवळीकरान मातशें तेजेर लक्ष घालचें. हें अशें कितें जाता काय म्हणून आनी अशें हांव हेंच गव्हर्मेंटा कडेन मागता सगळे डिपार्टमेंटांनी वचून तांकां विजीट दिवन आतां तांकां भरपूर पगार बिगार 7वें वेतन बी तांकां आतां वाडयलां आनी येवपाचें अशें म्हणून आयकल्लें. तेन्ना काम करपा जाय न्ही काम म्हणटा मेन सरकारी तेन्ना हेजेर लक्ष घालचें ही म्हाजी रिक्वेस्ट. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. प्रियोळ मतदारसंघात बेतकी खंडोळा पंचायतीचे उपसरपंचचेर अविश्वास थाराव दाखल केला. उपसरपंच संजीवनी तळेकर हिचेर 9तल्या 5 पंच वांगड्यांनी हो अविश्वास थाराव दाखल केलो. ह्यान पयलीं बेतकी खंडोळा पंचायतीचो गावडे समर्थक सरपंच विशांत नायक हाच्या आड 5 पंच वांगड्यांनी फोंडेच्या गट विकास कार्यालयात अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. मतदारसंघातल्या बेतकी खांडोळा पंचायतीच्या डेप्युटी सरपंच संजीवनी तळेकर हिचे विरुद्ध 5 जाणांनी अविश्वास ठराव दाखल केल्लो आसा. गेल्या आठवड्यात सरपंच विशांत नायक हेचेर 6 जाणांनी अविश्वास ठराव हाडलेलो. तेजे नंतर काल सांजचो डेप्युटी सरपंचाचेर अविश्वास ठराव दाखल केल्लो आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे फुडल्या कांय दिसांत आनी कांय सरपंचाचेर अविश्वास ठराव दाखल जावपाची शक्यता वाडलेली आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. बाणावलेच्या सेंट पॉल पेडा बॉयज हांच्यांनी पारंपरीक संस्कृताय फुडें व्हरत सांजाव मनयलो. मात ते फाटले 3 वर्सांच्यान बायत उडी मारून सांजाव मनयतात. कारण बांयचें उदक प्रदुशीत जालां ताका लागून सांजाव मनयतना बांयत उडी मारपाक मेळना. तेन्ना सरकारान बांय नितळ करची म्हूण बाणावलेच्या सेंट पॉल पेडा बॉयजांनी मागणी केल्या.
आमी हे ट्रेडिशनल कल्चर आसा ते आमी फॉलो करता कित्याक पयले बांयत उडी मारताले आतां बांयत जावं गायरे उडी मारपाक मेळना कित्याक तें सगळें पोल्युशन जालां सो आमी गव्हर्मेंटाक मागताय ते बांय आनी गायरे आहाय ते साफ करून क्लीन करून आमी दिवचे म्हणून. सावड्डे पंचायतीच्या गुड्डेमळ वाठारांत बेकायदेशीर क्रशराक लागून बोवाळ सुरू आसा. क्रशराच्या धनयान महामार्गा कुशीक चर मारिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक त्रास जावपाक लागल्यात. मात ह्या वाठारांत चालू आशिल्ल्या बेकायदेशीर कामांचेर आमदार थळाव्या पंचायतीन दुर्लक्ष केला असो आरोप सावड्डे काँग्रेस समितीच्या सदस्यांनी केला. सावड्डे पंचायतीच्या गुड्डेमळ वाठारांत आशिल्ल्या बेकायदेशीर खडी क्रशराक लागून थळाव्या लोकांक जायत्यो समस्या उप्रासपाक लागल्या. ह्या क्रशराच्या धनयान ह्या वाठारांत महामार्गा कुशीक चर मारिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक धोको निर्माण जाला. तशेंच ह्या वाठारांतली झाडांय कातरून उडयल्यात. ह्या बेकायदेशीर कामाकडे थळावो आमदार, पंचायत तशेंच संबंधीत प्रशासनान दुर्लक्ष केल्ल्याचे सावड्डे ब्लॉक काँग्रेस समितीच्या सदस्यांनी आरोप केला. फाटल्यान जी ट्रेंच मारल्या जी उदक वचपाक लागून हो जेन्ना फाटले कितलेशे म्हयने जाले हो हांगा जो एक क्रशर इल्लीगल क्रशर आसा तेजो इश्यू हांगा हें जायत आसा आनी आयज आमी काल पळयलें जाल्यार आयतार हो दीस पळोवन हेणी ह्या जे कोण तो क्रशराचो ओनर आहा तेणी हें इल्लीगली ही ट्रेंच मारलेली आसा. हें हांगा मशीन आसा ही सगळी माती हाडून ह्या मेन हो स्टेट हायवे जावन आसा स्टेट हायवेचेर उडयला. हांव म्हणटा हांकां परमिशन दिलं कोणें हेणें हो फेन्सिंग करता तेंय बीन रस्त्याक तेकोन आयज रस्तो सोडून जे लोकल जे लोक आसा बारीक लोक तेंचे आयज सगळ्या गोंयभर पळयता रस्त्या सायडीन जी कितें स्ट्रक्चर्स आसा कितें आसा ते उडयतात आनी हांगा न्यू स्ट्रक्चर कशे येतात हेंकां कांय रुल्स लागना रुल्स रेग्युलेशन म्हणटा ते हेंकां न्हू फक्त ह्या बारीक लोकांक रुल्स एंड रेग्युलेशन. आयज ही माती काडून उडयता हेजें एक्शन कोण घेतलो? काही प्रमाणात गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आसा फक्त हेंची कंप्लेनी रिसीव करून दवरतात तेजी कांयच मुवमेंट जायना. कोण हांगा सारकें इन्स्पेक्शना येना फक्त एक पंचायत सेक्रेटरी आनी पंचायत येवन इन्स्पेक्शन करून गेलो तेजे नंतर हांगे मुवमेंट म्हाका दिसता ते इल्ले चड जोरान चालू जाले. म्हाका दिसता खंय तरी दुबाव मारता आमदार हांगा कॉम्प्रोमायज जाला आनी पंचायत कॉम्प्रोमायज जाल्या की तितले बेगीन हें काम बंद करचें आनी जाता तितली हें मिशीन एटॅच करचें. डेप्युटी सरपंचान कित्याक डायरेक्ट विचारपाक तेकाय दिसता रिओप करपाक मेळटा कित्याक म्हाका तें वचून सगळें पळोवपाक जाय आनी तेजें कितें एक्शन जाता तें हांव मिटिंगेक घालतलें आनी मागीर दिसून तें इंडस्ट्री एक्चुअली ते सर्टन पूण तेका आमी कितें तरी तरी धंद करून घालता आपण दिल्ले आसा ते आमकां काडूंक शकना कोणाक एक चान्स दिवपा आमकां आय मीन कोणाक धंद करपाक लागून आमी ती दिल्ली आसा पूण तेजेर खरंच तो धंद करून घातलो लोकांक त्रास जातले हेजेर ट्रेंच मारपा तेणें म्हाका कांय सांगलेंच ना म्हणून सांगलें म्हणजे मशीन तुमी कंप्लेंट करून अटॅच करपा लायतले पुलिसांक पळयता वचून कितें आसा. मोठ्या प्रमाणात जी ट्रेंचीस आसा जी जवळ 3 मीटर खोल आसा आनी ट्रेंचीची माती काडून सगळी रस्त्यार घातलेली. जे हांगा क्रशर आहा ते क्रशर सगळें बुडलेलें आसा ते उदक सोडपा खातीर हे घातलें आसा पूण क्रशर सुद्दां इल्लीगल आसा अशें काँग्रेसचे जे लिडर आसा आनी स्थानीक पंचायत क्षेत्रांतले जो संकेत भंडारी आनी गौतम भंडारी हांणी सांगलेलें आसा. संबंदीत खात्यान कारवाय करची अशी संकेत भंडारी आनी गौतम भंडारी हांणी मागणी केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सावड्डेच्यान एकनाथ खेडेकर. फाटल्या विधानसभा अधिवेशना वेळार वादग्रस्त थारिल्ले गोंय एडव्हर्टिजमेंट विधेयकाचो नव्यान तयार केल्लो अहवाल सिलेक्ट कमिटीन विधानसभे मुखार सादर केला. आता ह्या अहवालाचेर आदारून नव्यान कायद्याचो मसुदो तयार जातलो. येता ते विधानसभा अधिवेशना वेळार ताका कायदेशीर स्वरूप येतलें. सिलेक्ट कमिटीच्या वांगडी आमदार मंत्र्यांनी सोमारा जाल्ले बसके उपरांत म्हायती दिली. फाटल्या विधानसभा अधिवेशना वेळार भौशीक जायराती संबंधी तयार केल्ले कायद्याच्या मसुद्याक विरोधकांनी हरकत घेतिल्ली. उपरांत तो मसुदो सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडिल्लो. सिलेक्ट कमिटीन आता नव्या मसुद्याचेर चर्चा करून ते संबंधीचो अहवाल विधानसभेक सादर केला. हे अहवालाचेर परतून एक फावट चर्चा जातली आनी उपरांत मसुद्याक कायदेशीर स्वरूप येतलें. सोमारा जाल्ले सिलेक्ट कमिटीच्या बसके उपरांत कमिटीचे वांगडी मंत्री रोहन खंवटे, आमदार निलेश काब्राल आनी काँग्रेसीचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लूस फेरेरान हे विशींची विस्तृत म्हायती दिली. सिलेक्ट कमिटीची मीटिंग आमकां 24 जुनाच्या पयलीं वी हॅव टू सबमीट आवर रिपोर्ट टू द हाऊस. ताच्या खातीर आज आनी एक मीटिंग जाल्या. वेरियस इश्यूज हॅव बीन डिस्कस्ड आनी म्हाका दिसता हो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू द असेंब्ली बेस्ड ऑन वीच द बिल इन द फोर्टकमिंग असेंब्ली आपण मुख्यमंत्री कडेन उलोवन येता त्या असेंब्लीन ते बील हाडलें जाल्यार म्हाका दिसता तो विशय होर्डिंगांचो एज अ स्टॅट्यूट वील गीव अ बॅकबोन टू ऑल दोज पीपल जे इलिगल आसा आनी जे ते बिलान करून तांकां काडचें पडटलें. पूण तांकां लिगॅलिटी आसा आनी तांकां एक स्टॅट्यूट जाय पडटा इन टर्म्स ऑफ द हायकोर्ट एंड द अदर इश्यूज. म्हाका दिसता दीस एक्ट वील गीव देम दॅट बॅकबोन. रेवन्यू लिकेजीस कमी जातल्यो आनी एक ओवरऑल मॉनिटरिंग मेकॅनिझम चालू जातलें. कितें डिस्कशन जालें? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमीट केला असेंब्लीन सबमीट कर म्हणलं. असेंब्ली टायमार एक फायनल ड्राफ्ट दितले फॉर पासिंग.
बिल मेन म्हणटा ते होर्डिंग चेंज केल्ले आहा. गोवा होर्डिंग्स जाले पयलीं दुसरेच आशिल्ले. पयलीं जे बिलार आशिल्ले दुसरे आशिल्ले. आतां जाल्यार गोवा होर्डिंग्स पयलीं आशिल्ले एडवर्टायजमेंट बील चेंज केल्ले आशिल्ले. सो आता डिसिशन गेले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करता कितें सबमिट करता 3 महिन्याचे टाइम आसा. सो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करून मागीर आफ्टर द सेशन बिगिन्स देन वी विल हॅव another meeting after we get time extension from the house and the speaker, and then during that time we can finalize the bill so that a proper bill can be brought to the satisfaction of everyone. बिलाचें नाव बी कितें चेंज करपाचें डिसायड केलां. Outdoor hoardings. It has been agreed that it will be relating to outdoor hoardings and not all advertisements. The बारीक advertisement गेल्यार तुम्ही जाणा सगळे लोक मतले असतात. So that concept has been changed. And there are other things where local bodies they revenue येताले ते कट करताले. So we have objected to that. They are also taking care of the interest, but I was not happy with the wordings. They are final करून on गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो वांगडा वर्षा आश्वेकर. आदिवासीं खातीरचे निधीचो वापर आदिवासीचे कल्याणा खातीर जायना. भाजप सरकार निधीचो गैरवापर करता म्हणून आपाचे ॲडव्होकेट अमित पालेकाराचो आरोप. सरकार आदिवासींचे कल्याण करपाचे सोडून तांचो पयसो हेर कडेन मोडीत आसा म्हणून पालेकार उलयलो. सरकार आदिवासीं खातीरचो निधी हेर कडेन मोडटा. आदिवासींचे कल्याणा खातीर निधीचो वापर जायना म्हणून आपाचे ॲडव्होकेट अमित पालेकाराचो आरोप. आदिवासींक तांच्या हक्काचे 3000 कोटी मंजूर जाल्यात. मात हे पयशे सरकार हेर कडेन मोडीत आसा असो मुद्दो पालेकारान काडलो. हांचेच लिडर भारतीय जनता पार्टीचे आपल्या खातीर ह्यो आपले धंदे वाडोवपा खातीर आज ह्या जमनींचो वापर करता आनी जो ट्रायबलाचो जो पयसो खरोच ST समाजा कडेन पावूंक जाय आशिल्लो ताजो खंय ना खंय तरी गैरवापर करून तो फक्त हांचे वेलफेअर करपाक पळयता आनी हाचें आमकां वायट दिसता. आमी डिमांड करता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडेन की जर SC ST आमचो जो ST समाज आसा गावडा कुणबी वेळीप जो गोंयचो समाज आसा ताका जर वयर काडटलो जाल्यार तांचे जे बजेटरी एलोकेशन 10% आसूंक जाय आशिल्ले हक्काचे 3000 कोटी जे आशिल्ले ते एलोकेट करा. ह्यो फेस्टिविटीज बंद करा. 3000 तांकां एलोकेट करा आनी ताजो वापर करा तांच्या खातीर. एज्युकेशन प्रॉपर करपा खातीर तांचे वेलफेअर स्कीम प्रॉपर करपा खातीर तांचे जे अपस्केलिंग आसा रिस्केलिंग आसा हे करचें पडटलें. आज अशें न्ही की आज समाज तांचो शिकना ताचो भुरगो बरो शिकता पूण ताका खरोच ताजो वेलफेअर स्किमाचो फायदो जर जाल्लो जाल्यार ही वूड हॅव बीन इन अ डिफरंट पोझिशन टुडे वीच इज वॉट इज लॅकिंग टुडे. आनी म्हाका दिसता SC ST जो समाज आसा गोंयचो पर्टिक्युलरली गावडा कुणबी वेळीप हांकांय आज जाग येवपाची गरज आसा की तुमचो वापर खंय ना खंय भारतीय जनता पार्टी करपाक सोदता. आनी हें जें नाटक चल्लां खासता खंय आनी खाजयता खंय ही ताचीच एक चाल आसूंक शकता. हातूनय म्हाका दुबाव दिसना. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. म्हापशा मार्केटात ज्या भाजी विक्रेत्यांक उठयल्ली ती सुवात नो वेंडिंग झोन आसा. हे विशीं पालिकेन थाराव पास केल्लो. त्या थारावा प्रमाण ह्या सुवातेर कोणाकच बसपाक दिवचे ना असो निर्णय जाला. ते प्रमाण शुक्रारा आनी सणासुदी दिसा तांकां बसपाक दितले अशें भाज्येकारांक सांगलां आनी तांच्यांनी तें मान्य केल्ल्याचें म्हापशा पालिकेची नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी सांगलें. भाजी विक्रेत्यांनी म्हापसा पालिकेच्या नगराध्यक्षाची सोमारा भेट घेतली. म्हापशा मार्केटात बसपी भाजीकारांक मार्केटांतल्यान उठयल्यान ह्या भाजी विक्रेत्यांनी म्हापशा पालिकेच्या नगराध्यक्षाची सोमारा भेट घेतली. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यान आमकां बुरशी उतरां दिवन आमकां उठयले ताच्या आड कारवाय करची आनी मार्केटात बसून विक्री करपाक दिवची अशी मागणी तांच्यांनी केली. आयतारा तांच्यांनी पालिकेच्या कर्मचाऱ्या आड म्हापशा पुलिशेंत कागाळ केल्ली. आम्ही काल आयतार म्हणून बसलेली ते आमचो मान आसा न्हू तो आमचो फुकट वयता आमी बसलेली तरी सुद्दां तेंच्यांनी आयज आमकां उठयले आनी ते मनशां पडले ते विचारून येयले तुमकां कोणाक गाडी चोवले काय म्हणून. तेन्ना आमी सांगले एकट्यान आमकां गाडी कोणी चोवंक ना सगळ्यांक चोवले. तेन्ना आमी कंप्लेन केली आनी आतां आमकां सोमवारांनी आमी शेनवारा दिवस हांगा येयले न्ही तेन्ना आमकां सांगले शेनवारा बंद सोमारा येया म्हणून आमी आतां हांगा मनशां पडले सोमारा दीस येयल्या विचारपाक तांकां आमकां कितें करता सगळ्यांक दावा दिता. पयलीं वयताना तुमी सगळीं गेल्ली वांगडा एका आनी मदीं थोड्याच जाणांक आतां पासून दितात कितें म्हणना. थोड्या जाणांक ना सगळ्यांक दितात पूण तेंचे पयलीं खंय तांकां बसयला खंय दितात ना म्हणून
भाजी विक्रेते बसलेली मार्केटातली सुवात नो वेंडिंग झोन आसा ह्या विशीं आमी थाराव पास केला अशें नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ सांगता. ह्या थारावा प्रमाण सुवातेर कोणाक बसपाक दिवचे ना असो निर्णय जाला. फकत शुक्रारा आनी सणासुदी दिसा तांकां बसपाक दितले अशें तांकां सांगिल्ल्याचें नगराध्यक्षान सांगलें. जी आमची मार्केटान वेजिटेबल वेंडर्स आसा ती आयज आमकां हांगासर मुद्दम मेळपाक येयल्ली. तेंच्यांनी जे आमचे इश्यूज आसा म्हणजे तेंचे काल तेंकां उखल्ली म्हणटात फ्रायडे ते आमकां तेंच्यांनी इश्यूज आपले कितें आसा ते आमचे कडेन हाडले आनी आमी तेंचे आयकून घेतले. ते प्रमाणे हांगासर आमकां कळून येयलें की आमचे कडेन जी टोटल वेंडर्स जे आसा जी शकुंतला आपले बसताली तेंचे कडेन लिस्ट आसा ती अरावंड 17 आसा. पूण आतां तेंची जी हें आसा ती वाडलेली आसा. पूण तिंका मेसेजूच एक रॉंग गेल्लेली आसा की ते थंय बसचें म्हणून. एक्चुली आमीचो तो नो वेंडिंग झोन आसा. आमी ऑलरेडी लास्ट कावन्सिलान ते रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की थंय तो नो वेंडिंग झोन म्हणून ती रेजोल्युशन पाळून ते आमी थंय ना बसपाचें अशें डिसिजन जाल्लें आसा आनी ते कोणाक बसपाक दिवची ना. इन ओन्ली फ्रायडे, क्रिसमस, चवथ आनी दिवाळी ह्याच दिसांनी आमी तांकां बसपाक दितली अशें आमचें आमी तांकां सांगलेलें आसून तेंच्यांनी बाकीचे दीस आसता पळय तेन्ना तांकां खंय तरी अकोमोडेट करपाक आमी ऑलरेडी एमआय इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा. ते प्रमाणे तो जागो सर्वे करतले ते म्हणजे प्रमाणे तांकां आमी थंयसर अकोमोडेट करता. आमचो सोंपो घेता पूण आमकां रिसिप्ट्स मेळूंक ना म्हणून आमी तेकाय बी हाडून आमी विचारपाचो आमचो तशें आमी हें घेतलेलें. जी मुख्य 5-6 जाणां बायलां आसली तांकां आपयले आनी तेंचे कडेन डिस्कशन केलें. हेचे वयसून इतलें कळून येयलें की तेंच्यांनी काल 30 ते 35 नांवां कितें तरी म्हाका दिसता प्रेसाक सांगलेली ती न आसा. पयलीं थंय फक्त 7 ते 8 बायलां बसतालीं. 7 ते 8 बायलां बसोन तांकां आमी केन्ना दुखोवंक ना किंवा काय म्हणूंक ना. कारण आमी जर पळयत जाल्यार ती खूब जाणटी आहा वयांनी आनी आमी तांकां केन्ना त्रास दिवपाक वचोंक ना. आनी काल जेन्ना आमकां कळोन येयलें तेंच्यांनी 35 जाणां कितें तरी सांगले आनी आमकां आयज तेंच्यांनी रेकॉर्ड दाखयतना 10 ते 12 जाणांचो रेकॉर्ड दाखयलो. म्हणजे हो रेकॉर्ड आहा तो 12 जाणां ती बसताली ती आतां बसताली ह्या 6-7 म्हयन्यांत कितें आनी एक्चुअली ती फ्रायडे बसताली पण आतां तेंच्यांनी मदीं डेली बसपाक सुरू केलें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. Viva, 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 viva Sanjua. Viva, viva, viva. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेन